जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन जन यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन जन यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन जन यमुना तीर बनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री भक्ति सिद्धांत गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गौड़ प्रेमानंदी। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena bhutale Swayam Rupaha kada mayyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Shakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindhu दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मुरलीधर चरण प्रभू आणि थंय आशिल्ले उपस्थित आशिल्ले सगळे भक्तांक मगले दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा टू एवरीवन। मग ही सेव दिल्ल्या बद्दल हांव तुमकां सगळ्यांक अत्यंत आभारी जावन आसा। तरी ह्या भक्तिरसामृत सिंधूच्या ह्या अध्यायांतून श्रील रूप गोस्वामी भगवान कृष्णा गले परमानंद प्रेमांतू बुड्डिल्या व्यक्तींगली लक्षण कसली हाचे बद्दल वर्णन करता असती। भोग आमटेस मज्जांतू माझे वर्णन करती योग्य ना जाल्यार तिके म्हाका सेव दिली मी ती प्रयत्न करता सांगूक। परमानंद प्रेमांतू बुड्डिल व्यक्तीगली लक्षण केले असती म्हणून हाचे बद्दल चर्चा हा चर्चेचे विषय आसा। तरी पहिले रूप गोस्वामी संक्षिप्तांतू सांगता ती पॉइंट वाइज, नंतर विस्ताराने सांगता ती। तर पॉइंट वाइज त्यांनी कल सांगल्या ते म्हणतात की हो व्यक्ती जो परमानंद कृष्ण प्रेमांतू बुड्डील असता तो सदैव तागेल वेळेचो सदुपयोग करता। तो he always wants to use his time very effectively. उत्सुक असतो। निष्क्रिय असचे, आलस्य ताका आवडना आणि ताका अडथळे नासतना 24 तास जरी भगवंतागेल भक्ती करू मेळ्ळ्यार तो अत्यंत प्रफुल्लित जावन असता। तो केन्नाय गंभीर आणि प्रयत्नशील जावन आसा। तो निरंतर भौतिक आकर्षणांतून मुक्त असता। ताका केल्लेले कार्याबद्दल भौतिक सम्मानाची अपेक्षा ना। भौतिक सम्मान मेळ्ळ्यार ताका अपसेट जाता। कृष्ण कृपा करतलोची म्हणून दृढ विश्वास, रक्षिष्यति ती विश्वास। सदैव प्रभुगल सेवा करूक तत्पर आणि उत्सुक जावन असता तो व्यक्ती। ताका भगवंतागले नाम जपाचे अत्यंत आकर्षण आसा। तो सदैव भक्तांगले दिव्य गुणांचे वर्णन करूक उत्सुक जावन असता। भगवंतागल लीला स्थळी तांतू वास्तव्य करचे ताका अत्यंत प्रिय जावन आसा। म्हळ्यार तीर्थस्थानांत रावचे ताका अत्यंत प्रिय। हे संक्षिप्तांतू सांगिल्ले म्हळ्यार तागेली लक्षण आसा ती आणि ताचे वर्णन विस्तारान रूपाने करता आसा ती श्रील रूप गोस्वामी। ताची आमी आता चर्चा करूया। पहिल मुद्दो म्हळ्यार मेळ्ळेले वेळेचो सदुपयोग। जो कोण वेळ तांकां उपलब्ध जाता असले व्यक्तींक ते ताचो सदुपयोग करता ती। चाणक्य पंडित म्हणता आयुष्य क्षण एकोपी न लभ्य स्वर्ण कोटिभिः। म्हळ्यार लक्षावधी असीमित धन दिवन सुद्धा आमकां जो क्षण ऑलरेडी गेला ताका आमी परत घेवचे जायना, तो परत मेळना आमकां। खंयच्या भक्तागेल हृदयांतू कृष्ण प्रेम विकसित जाल्या तो आयुष्याचो प्रत्येक क्षण देवागेले भक्तींतू किंवा देवागेले प्रार्थनेंतू वापरता।
मन अंतू सदैव भगवंता गले कृष्णा गले चिंतन करता म्हणतात नाही आम्ही प्रतिक्षण आस्वादन लोलुपस्य तो प्रतिक्षण आस्वादन करते तो लोलूप जावन असता शरीर देवळान तो दंडवत घालता जाल्यार तो सेव करूंक निरंतर तत्पर जावन असता एक पंथान तागेल दोळ्यांतून प्रेमाश्रू उद्भव जाता ते त्या प्रमाणे तागेलें संपूर्ण जीवन तो कृष्णागेल सेवेंतून समर्पित करता दुसरे गुण म्हळ्यार दृढता केन्ना व्यक्तीगत जिवनांतून कष्ट येता ती विपदा येता ती तावळतून तो विचलित जायना असले मनुष्याक असली व्यक्तीक आमी दृढ व्रत म्हणटा ती दृढ व्रत जो दृढ जावन आसा तो सात हाचे गोमटे उदाहरण म्हळ्यार जे रूप गोस्वामी दिता ती ते परीक्षित महाराजा गेले ते परीक्षित महाराजाक आमी म्हणूंक जाता की दृढ व्रत जावन आशिल्लो तो म्हणून कित्याक म्हळ्यार 7 दिवसांनी तक्षक नागागले दंशाने मृत्यू प्राप्त जातलो म्हणून शाप परीक्षित महाराजाक मेळ्ळेलो मेळचे भितर ताणें सगळे त्याग केले सगळे राज्य सगळे त्याग करून कुटुंब सगळे त्याग करून कौपीनधारी जावन तो येवन गंगा नदी तीराचेर आयलो आणि थंय तागेले तो शरीर त्याग चाकचस सर्पदंशाने ही खबर सगळे कडेन ऑल ओव्हर युनिवर्स सगळे कडेन पसरलेली सगळे ऋषी मुनी सगळे जाण आयिल्ले तरी तांणी कल प्रार्थना केली ती एक श्लोक तातूंतले रूप गोस्वामी म्हणटा ती तो हो आसा तम मामुपयातं प्रतयन्तु विप्राः गंगा च देवी दुतचित्तमीशे तिजोपसृष्ट कुहकः तक्षकः वादत्वलं गायत विष्णुगातः तो थंय जे एकड जालेले ऋषी मुनी विंगड विंगड विश्वांतले अलग वेगळे वेगळे जाग्यांतून आयलेले जे ऋषी मुनी आशिल्ले तांकां तो परीक्षित महाराज सांगता प्रार्थना करता की हे पूजनीय ब्राह्मणांनो म्हाका तुमगेलो समर्पित दास म्हणून स्वीकार करात हांव म्हगेलें हृदय आणि आत्मा श्री कृष्णागेल चरणांत कमलांक अर्पण करचे उद्देशाने हांव ह्या गंगा तटाचेर आयलां त्यामी तुम्ही भगवंतारे प्रार्थना कराती की गंगा देवी म्हजेर प्रसन्न जावो म्हणून तुम्ही म्हाका आशीर्वाद दियाती ब्राह्मण पुत्रागेल शाप म्हाका लागो ताजे मिती म्हाका चिंतना लागो लागना जावो म्हाका चिंतना परीक्षित म्हणटा एक प्रार्थना हांव करताच तुमचे लागीं म्हगेल जिवनाचे अंतिम क्षणांतून भगवंतागेल नाम घोश तुम्ही कराती जेणे करून म्हाका भगवंतागेले दिव्य गुणांची प्रतीची जावो म्हळ्यार अंतकालेचे मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर्म अंतकालांतून आय वॉन्ट टू हियर दी ग्लोरीज ऑफ कृष्णा अशें तो थंय आशिल्ले ब्राह्मण आनी ऋषी मुनींनी म्हणटा तर मन विचलित जाय नासतना जीवनाचे अंतिम क्षणांतून कृष्ण भावना भावित आसचे आणि कृष्णागेल प्रती परमानंद प्रेम आसचे हे परमानंद प्रेमाचे लक्षण म्हळ्यार मृत्यू सामोरे आयला जाल्यार विचलित जायना ही परीक्षित महाराजागेली परिस्थिती आशिल्ली तो अजिबात विचलित जायनी हे प्रेमाचे लक्षण परमानंद प्रेमाचे लक्षण इज इन एक्स्टसी एट दॅट टाइम विरक्ती म्हळ्यार विरक्ती आणि एक गुण तर शास्त्रांत म्हळ्यार कृष्ण भोली जीव भोगवांच्या करे निकटस्थ माया तारे झपटे या धरे
आमगेल इंद्रिय निरंतर भोगवांच्या करत असता ती वॉन्ट टू एन्जॉय ऑल द टाइम आणि जाल्यार भक्तागेल हृदयांतू केन्ना कृष्ण प्रेम जागृत जाता त्यावेळी तागेल इंद्रिय भौतिक सुखा मागशी धावना ती केन्ना कृष्णा बद्दल प्रेम जागृत जाता त्यावेळी तागेल इंद्रिय भौतिक सुखा मागशी धावना ती नाजाल्यार आमी निरंतर भौतिक सुखा मागशी धावत असतात तरी विरक्ती म्हणा कले हाचे हाचे एक सुंदर उदाहरण म्हळ्यार चक्रवर्ती सम्राट भरत महाराज ते विरक्ती म्हळ्यार कले म्हणून आमी तागेल्या जिवनींत आमकां शिकूं मेळटा सुंदर उदाहरण ताणें प्रस्तूत केलें तो म्हणटा की चक्रवर्ती सम्राट भरत श्री कृष्णा गले पदार विंदांनी इतलो आकृष्ट जालो की ताणें परिवार राज्य मित्र पुत्र सगळ्यांक कशी त्याग केले मलवत जहो युवा एव मलवत उत्तम श्लोक लालसाहा उत्तम श्लोका बद्दल ताका मनांतून इतले प्रेमात उद्वेग आयलो की ताणें तागेल जे केले वेगळे राज्य आशिल्लें आसन आशिल्लें सिंहासन आशिल्लें सगळें जे केले धनसंपत्ती आशिल्ली सगळं ताणें ही रिगार्डेड इट एज मल आणि मलवत ताणें सगळें दिवन काडलें तशें पळोवंक गेल्यार सम्राट भरता लागीं भोगाची सगळी साधन आशिल्ली जाल्यार सगळें केलें आशिल्लें जाल्यार ताणें त्याग केलो वैराग्य म्हळ्यार एक कृत्रीम क्रिय न्हय वैराग्य म्हळ्यार काय म्हणटा ती हृदयांतून येवची भावना आसती आनी ती कर्तृत्वांत हाडची ताका वैराग्य म्हणटात कितले प्रलोभन आयली जिवनांतून कितले प्रलोभन आयली खंयची कश्ट येवो ती कसले एल्युरमेंट्स येवो ती आशिल्ले तिके भौतिक सुखाचे आकर्षण ना जावचें ताका आमी विरक्ती म्हणटात ती प्रलोभन येतात प्रत्येक सगळ्यांच्या जीवनात प्रलोभन येतात ती आनी प्रलोभन आयले की आमी ते प्रलोभनाचे आहार जातात ती सो आणि वी गिव अप अवर सो कॉल्ड विरक्ती परत आमी आसक्त वतात तरी हांगा तशें न्ही की भरत महाराजाने एक पण सगळं त्याग केलो म्हणजे संपूर्ण त्याग केलो मलवत त्याग केलो तरी दुसरे ताकाची विरक्ती म्हणटा ती भौतिक सुखाचे आकर्षण ना जावचे ताका विरक्ती म्हणटा ती अभिमान्य शून्यता हा एक गुण श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करतात अभिमान शून्यता म्हळ्यार भक्तांतूं शुद्ध साक्षात्काराचे सगळे गुण आसून सुद्दां ताज्यांतूं अभिमानाचो लवलेश सुद्दां आसना ताका अभिमान शून्यता म्हणटा ती आमी नित्यानंद प्रभू गेले हातून भजनात म्हणटा ती अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम अभिमान शून्य निताय नगरे बिताय नित्यानंद प्रभू अभिमान कंप्लीटली साक्षात बलराम इतले महान व्यक्तिमत्व चैतन्य महाप्रभू संगी जाल्यार अजिबात अभिमानाची लवलेश नाशिल्लो अभिमान शून्य जावन तो सगळे कडेन घरा वचून तुम्ही कृष्ण गेल भक्त जायाती म्हणून सगळ्यांक भिक्ष मागून ताणें लोकांक भक्त बनयलें दॅट इज नित्यानंद प्रभू रूप गोस्वामी हागेले भगीरथ महाराजागेले उदाहरण दितात ती ते सांगता ती की भगीरथ महाराज चक्रवर्ती सम्राट आशिल्लो जाल्यार कृष्ण प्रेम विव्हल जायना पळय तो अति नम्रतेने घरोघरी वचून भिक्ष मागतालो म्हणजे मधुकरी करतालो अस्पृश्यांगल घार वचून सुद्दां तांकां नमन करतालो तो ह्या प्रमाणे भगीरथ महाराज जो है ताणें तागेले
विरक्त भाव आणि भगवंताबद्दल आसक्ती हे दोन्ही ताचे प्रदर्शन केलें. तरी श्री रूप गोस्वामी आमकां एक संदर्भात म्हणता ती की 200 वर्षा पूर्व कलकत्तांतूं लाल बाबू म्हणून एक व्हड जमीनदार आशिल्लो, अति व्हड जमीनदार आणि धनाढ्य मनुष्य. जाल्यार ताका मनांतूं वृंदावन वच्चे म्हळ्यार गुरू आशिल्लो, ताका वच्ची मनांत इच्छा आशिल्ली वृंदावन वच्ची. मनांतूं इच्छा आशिल्ली जाल्यार ती इच्छा तो कर्तृत्वांत हाडनाशिल्लो. मनांत मस्त मनांत विचार करूं जाल्यार कर्तृत्वांत हाडले जाल्यार ताचो उपयोग केलो. तर तो जो आसा मनांत मस्त विचार करतालो जाल्यार केन्नाय तो हाडनाशिल्लो. तरी एक पंता तो ताका गांवांतूं एक बांये लागीं उदक मस्तीतले बायलो थंय आयले, उदक काडताले आनी ते उलयताले एकमेकां लागीं उलयत आशिल्ले. आनी तो थंय वचूंक लाल बाबू वचूंक. आनी त्या बायलां मध्ये बायलांनी एकमेकांक सांगलें, अरे मस्त वेळ जालो, कार वचया, लेट अस गो. हें केन्ना ताणें म्हळें बायलांनी उतरांतूंची म्हळें. म्हणा पळय त्या लाल बाबूक परमात्माने भितरल्यान संकेत दिलो, अरे तूं इतलो पंता वृंदावनाची खबर उलयता जाल्यार कर्तृत्वांत काय हाडना तूं. तर आत्तांच्या आत्तां फाय सकाळीं तूं वृंदावनाक भायर सर अशी ताका सांगलें. आनी तो लाल बाबू जो आसा ताणें ते संकेत जो मेळ्ळो ताका त्या बायलांक उतरांतूं, बायलांनी ताका वृंदावन वच म्हणून सांगली जाल्यार त्या एकमेकांना उलयताले पण तांतून आनी परमात्माने ताका संकेत दिलो. अशें मस्त पण जाता आमगेल्या जिवनांत. तशें ताका संकेत मेळ्ळो आनी तो वृंदावन वचूंक लागलो. वृंदावन वचून ताणें एक तांचे एक एडवान्स्ड लागीं योगी लागीं ताणें समर्पण केलें. समर्पण करना पळय त्या योगीन सांगलें की तूं जमीनदार तें सगळें विसर येता, तुका नित्य हांगा अगदी सादे जीवन करचें आसता आनी मधुकरी करचें आसता नित्य. तर तूं घरा घरा वचून मधुकरी करून तांतूंतल्यान जें तुका मेळटा तें तूं भगवंताक अर्पण करून तो प्रसाद म्हणून ग्रहण करी आनी ह्या प्रकारे सरळ जीवन जिवीत करी. तर ताणें हं म्हळें. कलकत्ता आसतना लाल बाबूगेलो एक प्रतिस्पर्धी आशिल्लो, ताका कॉम्पिटिटर. ताका केन्नाय झगड जाताले, एकमेकां बद्दल प्रीती तरी नाची झगड जाताले. दे यूज्ड टू डिसलायक ईच अदर. तरी त्या लाल बाबू ताणें गुरुने सांगलें की तूं घरोघरी वचून मधुकरी कर म्हणून. तो सगळ्या घरां वचूंक लागलो वृंदावनांत, सगळे करतालो मधुकरी घेतालो. आनी तें गुरून सांगिल्ले वारी ताजें तयार करून भोजन तयार करून भगवंता अर्पण करून तें घेतालो, स्विकार करतालो. आतां सगळ्या घरांत तरी वचूंक लागलो. तरी तो एक पंता गुरून ताका आपयलें, तूं खंय खंय वचूंक लागलो. तो सगळे कडेन हांगा वचूंक लागलो, थंय वचूं, हांगा वचूंक लागलो, सगळे वचूंक लागलो. जाल्यार थंयची वृंदावनांतूची ताका जो कॉम्पिटिटर आशिल्लो, प्रतिस्पर्धी आशिल्लो, तागेलें एक घर आशिल्लें, थंय बंगलो आशिल्लो. तरी थंय मात्र तो वचचो न्ही. कित्याक मागीर ताका एम्बेरेसमेंट नाशिल्लें. ताका डीड नॉट वॉन्ट एनी म्हळ्यार असलें परिस्थिती येवन खंय तर्क वितर्क जावचें असलें थंय वचचो न्ही तो. तरी गुरुने सांगलें ताका, तूं सगळे कडेन वच म्हळ्यार तांतूं तोवे आयलो, ता लागीं वचकात म्हूण. तरी तो लाल बाबू तागेलो घार वचूंक लागलो. घरा बागील एक सेवकाने खोल्लें. तेन्ना पळय ताणें भितर वचून सांगलें, अरे कोण आयला पळय, लाल बाबू आयला म्हूण सांगलें. आनी भिक्ष मागू आयला, तो मधुकरी घेवन खातीर आयला. त्यावेळी तो सेठ जो आशिल्लो ताका भयंकर म्हळ्यार अभिमान आयलो. अरे हो मग प्रतिस्पर्धी मला एक भीक मागू आयला म्हणून तो ही वॉज व्हेरी प्राऊड. ताणें एक व्हड सिल्वर प्लेटांत मस्त घालून हाडून ताका दिवचें अर्पण करूंक प्रयत्न केला. त्यावेळी त्या लाल बाबूने तें स्वीकार तर करनीची तो ताणें वचून तागेले प्रतिस्पर्ध्यागेले
पाय धरले, पायम पडत होत आणि सांगू लागलो की हांव आता साधे जीवन जीवित करतो, प्रयत्न करतो असं म्हाका साधे थोडे केले तरी भिक्ष दी अशें सांगून ताणें जाल्यार तो दिनहीन जालो. तर दिनहीन जावचें म्हणजे विनम्रता जी आसा भक्तीक अनुकूल जावन आसा, तर तें शिकोवन खातीर गुरुने ताका मधुकरी करून सांगलें. ताच नंतर ते प्रतिस्पर्धेला वचून क्षम मागून तालागी प्रीती संबंध जोडून गुरुला वचूंक तो गुरुन ताबडतोब ताका दीक्ष दिली. सांगचे तात्पर्य म्हळ्यार विनम्रता अत्यंत महत्वपूर्ण गुण असो. दुसरे गुण अंतू चर्चा करचे सारखे असं म्हळ्यार जे रूप गोस्वामी सांगता ती आशाबंध. आशाबंध म्हळ्यार महान आशा. आमच्या जीवनांतू कृष्ण कृपा निश्चित प्राप्त जातली ह्या दृढ विश्वासाक आशा बंद म्हणतात ती. म्हणजे आम्ही कृष्णाक शरण गेले ती जाल्यार आमकां मनांतून एक एक पंत शंका कुशंका असता की खरे खरे कृष्ण रक्षिष्यती, खरे खरे रक्ष करतले कृष्ण जाल्यार हांगा सांगल्या की आशा बंद म्हळ्यार आमच्या जीवनांतून कृष्ण कृपा निश्चित प्राप्त जातली ह्या दृढ विश्वासाकच आशा बंद म्हणतात. आशा बंद म्हळ्यार हांव भक्ती मार्गाचे सिद्धांताचो प्रामाणिक रीतीने पालन करत आस, म्हाका दृढ विश्वास आसा की हांव भगवत धाम वतलो. दिस कॉन्फिडन्स वन हॅज टू ताका आशा बंद म्हणतात. जशी रूप गोस्वामी म्हणतात ती मज्जांतू म्हळ्यार रूप गोस्वामी गेले विनम्रता दिसता ते म्हणतात ती की मज्जांतू कृष्ण प्रेम ना, अजिबात ना. आणि कृष्णा लागी पावयतल तसले श्रवण कीर्तन हांत सुद्दाय म्हाका आसक्ती ना. मज्जांतू दार्शनिक ज्ञान ना, फिलॉसॉफिकल अंडरस्टँडिंग ना. पवित्र कर्म करचे अवसर दिसना ती. आणि मुख्य म्हळ्यार हांव श्रेष्ठ परिवारांतून न्हय, निम्न जातींतलो अशी ह्या ती मगल उद्धार जाता म्हूण म्हाका दिसना. त्यामुळे ती मगल एकच प्रार्थना आसा कृष्णा, मगल एक प्रार्थना आसा कशी ना कशी कशी ना कशी म्हाका तुगेल्या पदकमलांचो आश्रय प्रदान कर. येन केन प्रकारेन कशी ना कशी तरी तू म्हाका तुका आश्रय प्रदान करी. मध्यान तू योग्य ते ना आशा बंधाच्या छत्रछायेन तू मगली ही प्रार्थना आसा. अशी ह्या प्रकारे आशा बंध हे ह्याच्या बद्दल रूप गोस्वामी ह्यांतू चर्चा करतात ह्या अध्यायांतून. वांछित सफलता प्राप्त करची उत्सुकता ताका समुत्कंठा म्हणतात. भक्तींतू सफलता प्राप्त करची पर्याप्त उत्सुकता असल्यार म्हळ्यार उत्सुकता म्हळ्यार समुत्कंठा म्हळ्यार पूर्ण उत्सुकता. खरें म्हळ्यार उत्सुकता सफलता प्राप्त करची किंमत जावन आसा. एन्थुझियाझम इज द प्राइस वी पे. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि प्राप्त करूक किंमत दिवका पडता. कसलें कले जरी आमकां मौल्यवान वस्तू जाय जाल्यार ताची किंमत आमकां दिवका पडता. वैदिक साहित्यांतून सांगल्या की जरी कोणाक इतल्यांत मूल्यवान वस्तू म्हळ्यार आम खातीर इतल्यान मूल्यवान वस्तू कले कृष्ण भावनामृत. दॅट इज द मोस्ट प्रेशियस and most valuable thing that we can hope for and have. तरी ते कृष्ण भावनामृत प्राप्त करूक पयल जे क्वालिटी गुण आमच्यान आसता ती म्हळ्यार उत्सुकता. हाका लौल्यम म्हणतात. रूप गोस्वामी म्हणतात ताका लौल्यम. तरी आमच्यान उत्सुकता किंवा लौल्यम ताका विकसित करता पडता. आज एक गोमटे उदाहरण तुमच्या सगळ्यांक गोत आसा. नवीन कले सांगना हांव कले नवीन सांगना जे
तुमकां सगळ्यांक तसं तें सांगता असं तरी एक ते उदाहरणात मेळटा की एक ओडिसी मानतारी बायल मनुशी आशिल्ली, ती म्हळ्यार शॉर्ट आशिल्ली, गिड्डी म्हणून तिका आशिल्ली आणि ती जगन्नाथ मंदिरांतूं जे आसा भगवंतागेल अर्च विग्रहाचे दर्शन घेवन ती वचूंक थंय प्रचंड गर्दी आशिल्ली, इतली गर्दी की ते हांगा थंय ती पळयता आशिल्ली कशी पण गळ वयर पोरनो दर्शन मेळतवे की म्हणून तिका मनांत तीव्र इच्छा आशिल्ली, लवल्यम आशिल्लें तें लवल्यम आमी जावन यू आर स्ट्रगलिंग अँड स्ट्रगलिंग अँड स्ट्रगलिंग. त्या तिणें पळयलें की एक म्हळ्यार उंच टॉवरिंग पर्सनॅलिटी गरुड स्तंभा लागीं रावला. इट वॉज नन अदर देन पूर्ण पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभू. चैतन्य महाप्रभू गरुड स्तंभा लागीं राबिल्ले. तर ती बायल मनुशी ती इतकी उत्सुकता आशिल्ली अर्च विग्रहांगेल दर्शन घेवन खातीर की ती स्ट्रगल कोण 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 अंततः ती स्ट्रेट अवे चैतन्य महाप्रभू गेले खांद्यार वचून बसली आणि तिने दर्शन घेतलें. डिटी सांगलें तें दर्शन घेतली तावळी घेता आसतनाची चैतन्य महाप्रभू जो सेवक आशिल्लो गोविंद ताणें ती गौज घाली. तू कळना मागीर कोणागेल खांद्यार तूं बसल्या, तुका तसलें कोण म्हणून तूं कल करतस तूं देव तिका ताणें म्हळ्यार गौज घाली. चैतन्य महाप्रभू ने गोविंदान ती गौज घाली. चैतन्य महाप्रभू ने गोविंदाक गौज घाली. गोविंदाक सांगलें ताणें चैतन्य महाप्रभू म्हळें की ही जी बायल मनुष्य हे बायल मनुष्यन तूं भगवत दर्शनाची जी उत्सुकता आसा, लवल्यम आसा, ताजी एक अंश सुद्धा म्हज्यांत आशिल्लो आसल्यार हांव म्हाका जीवन धन्य जालें म्हूण लागता. सो दॅट इज लवल्यम. म्हळ्यार हे लवल्यम आसल्यार आमकां आमी भक्तींतूं मुखारी आमकां वचूं जाता. बिल्वा मंगल ठाकुरागेल उदाहरण दिता ती रूप गोस्वामी. ते कृष्ण कथामृत तो म्हणटा ती की वृंदावनाच्या त्या किशोराक म्हळ्यार कृष्णाक पळोवचे खातीर हांव चातक पक्षीवारी वाट पळयता आसा. चातक पक्षी गेल उदाहरण दिता आसा ती बिल्वा मंगल ठाकूर. आणि तागेलें म्हळ्यार कृष्णा गेलें शारिरीक सौंदर्य समस्त ब्रह्मांडाक मोहित करत आसा. तागेले डोळे काळे भोंवया वटू बांदिल वयर आसा ती आणि तागेले डोळे कमल नयन भोग म्हणटा लायक लोटस पेटल आणि हांगा तागेले डोळे हांगा थंय धांवता आसा ती. डोळ्यांतूं एक केन्नाय तातूंत आर्द्रता आसा. देर इज मॉइश्चर इन द आयज. तें पळोवचे खातीर म्हाका मन भयंकर आसक्त जालें. आय वॉन्ट टू somehow or other get a darshan of that beautiful boy Krishna. दर्शन जावंक कृष्णाक सौंदर्य कितलें म्हणून आमकां ब्रह्मसंहितेंतून कळटा. कंदर्प कोटी कमनीय विशेष शोभाम गोविंदमादि पुरुषोत्तमं भजामि. हजार गटले लक्ष गटले कंदर्प कामदेव तांगेल सौंदर्य एक मेळ्ळें तिका तें कृष्णागेल सौंदर्याक मॅच जायना. तितलें सौंदर्य कृष्णागेल आसा सांगता आसा. तागेल वट तांब्या रंगाची आसा ती आणि तागेले अधरांतूं धांव ध्वनी कंपन येता. ते आमी ती एक पिश्य हस्ती वारी परिस्थिती जाता. म्हाका त्या वृंदावन किशोराक पळोवची उत्कंठा आसा अशी कोण म्हणटा बिल्वा मंगल ठाकूर. ग्रेट पर्सनॅलिटी. आता दुसरो गुण जो सांगता गोस्वामी सांगता ती दॅट इज श्री कृष्णा गेले नाम जपाची आसक्ती. आणि तूं संदर्भ अशें येता की कृष्ण कर्णामृतान तूं म्हळ्या की राधाराणी गेली एक सखी म्हणटा
म्हणता हे गोविंद म्हणजे कृष्णाक एड्रेस करपी राधाराणी गली सखी म्हणता हे गोविंद वृषभानु राया गली कन्या राधाराणी गल्या नेत्रांथानु निरंतर अश्रुधारा येत असती ती ध्यानपूर्वक तुगलय म्हणजे कृष्णा गलय ती नाव घेत अस हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नाव घेत अस आणि ते नाम जप करत असताना ती दोळ्यांथानु निरंतर अश्रू धारा येत अस म्हणजे हे भक्तीचे लक्षण हे एब्सॉर्प्शनाचे लक्षण तरी केन्ना एब्सॉर्प्शन जाता त्यावेळी दोळ्यांथानु अश्रू येतात हे अस्वाभाविक रीतीने हाडोवचे आसना स्वाभाविकतया येवंक जाता दॅट इज ड्यू टू एब्सॉर्प्शन तरी एक पंथा परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराजांक कोणके विचारलें की आम्ही जप करतना आमच्यान तूं कसले गुण आसका कल क्वालिटी आसका आमच्यान तूं तर परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराजांनी एक शब्दान सांगना देर शुड बी एब्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन आसका तांतिगान ते गुण आसका तरी ती दॅट एब्सॉर्प्शन राधाराणी दाखयता आशिल्ली ताजे बद्दल हांवें तूं चर्चा केला श्री कृष्णाक गेले दिव्य गुणांचे वर्णन करचें औत्सुक्य म्हणजे कृष्णा बद्दल भक्ती आसचे ती स्वाभाविक भक्तागल गुण असत जाल्यार श्री कृष्णागेल दिव्य गुणांचे वर्णन करचें हे महत्वपूर्ण आसत कृष्ण कर्णामृत म्हणटा हांव कृष्णा खातीर कल करूं तो सगळे समस्त आनंद दिवचे कल्पनेपेक्षा चड आनंदित जावन तो आस सगळे रेस्टलेस चेडवान तो इतल्यान चड रेस्टलेस तो जावन आस कृष्णागले मनमोहक लिलांचे आणि त्या विचारांची मगल हृदय प्रफुल्लित जालें हांव कल करूं हांव कल करका हें म्हाका कळनाशें जालें तितलें हांव कृष्णागेल सौंदर्याने प्रभावित जाला अशी ल्वामंगल ठाकुरागेल स्टेटमेंट की कृष्णागेल सौंदर्य इतलें आस की ताजेन हांव मस्त प्रभावित जाला आणि दुसरे गुण रूप गोस्वामी चर्चा करता ती की कृष्णागेले लीला स्थळी जस ती खंय खंय तांणी कृष्णाने लील केल्यात की तांगेले त्या स्थळा बद्दल आकर्षण हे महत्व आसा म्हणून आमी यात्रे वता ती वृंदावन वता ती किंवा जगन्नाथपुरी वता थंय भगवंतागेल लीला स्थळी आमी वता ती परमपूज्य राधानाथ स्वामी महाराज केन्नाय आमकां लीला स्थळी घेवन वता ती ताकी आमी थंय वचून दर्शन जावंका त्या पवित्र स्थळांतल्यान तातूंतल्यान आमकां आमगेल भक्ती करचे उत्साह वाडका मुख्य म्हळ्यार भक्तीन तूं उत्साह ना जाल्यार आमी भक्तीत मुखार वचूंक जायना तर त्यामुळे ते लीला स्थळी ताच्या आकर्शणा बद्दल रूप गोस्वामी म्हणटा ती सांगता ती की ह्या जागेन तूं पॉइंट आउट करता ती ह्या जागेन तूं महाराज नंदागल पुत्र बापसू पुत्र म्हळ्यार महाराज नंदागल पुत्र म्हळ्यार कृष्ण बापसू वटू गोचारण करतालो ह्या जागेर भक्त त्या जागेर वचून घालीन लोटांगण घालता ते भगवंतागेले प्रदक्षिण करता त्या स्थळाचे कडे आणि सांगता ती ह्या स्थानान तूं कृष्णाने शकटासुरागल शकटाचे ध्वंस केलो शकटासूर म्हळ्यार जो राक्षस आयिल्लो कंसान पेटयलो ते शकट म्हणटा गाडी जी आशिल्ली बैलगाडी दॅट गाडी ताजे ताणें ध्वंस केलो म्हणून दाखयतात दीस इज ए व्हेरी होली प्लेस म्हणून तरी ताजें प्रदक्षिण करतात दामोदर लीला स्थळ दामोदर कृष्ण
दामोदर लीला बद्दल सगळ्यांक गोतस तर आमचो रूप गोस्वामी एक म्हणतात ती वाक्य म्हणतात ती की दामोदर कृष्ण तो भौतिक जीवनाचे गांठी सोडयता आमगेले भौतिक जीवनांत जे कष्ट येता ती जे गांठी म्हळ्यार कॉम्प्लिकेशन जे येता ती तांकां श्री कृष्ण सोडयता जाल्यार त्या कृष्णाक प्रेम बंधनाने यशोदा माई बांधून सोडता उखलाक तरी दिस इज ए व्हेरी होली प्लेस थंय आमी वचूं जाल्यार त्या दर्शन उखलाक दर्शन आमकां करता ती ताची प्रदक्षिणा आमी करता ती तर ह्या प्रकारे विंगड विंगड स्थळी आसा ती कृष्णागेले शुद्ध भक्त ना जाल्यार कृष्णागेले शुद्ध भक्त मथुरांतू ना जाल्यार वृंदावनांतू निवास करून कृष्णागेले समस्त लीला स्थानांचे दर्शन घेतात कृष्ण लीलांचे स्मरण करची आसक्ती कृष्णागेली भक्ती म्हणूच लेखा मस्त पण मस्त वर्षा पूर्वी आमी वचूं गेलेले असता ते वृंदावन किंवा दुसरे कडेन वचूं असता ती मस्त वर्षा आनी दुसरे कोणे भक्तांक मेळ्ळ्यार आमी चर्च करता ती अरे उगडास आसा आमी हांगा वचूं गेलेली थंय वचूं गेलेली अशी विंगड विंगड स्थळांचे आमी नांव मेन्शन करून तातूंतल्यान स्मरण करून आमकां तातूंतल्यान आनंद प्राप्त जाता सो ह्या प्रकारे लीला स्थळांची चर्चा करचें महत्वपूर्ण जावन आसा ज्या स्थानांतून कृष्णाने लीला केल्या ती ताचे प्रदक्षिणा करची रूढी आसा देवळांत सुद्दां आमी प्रदक्षिण घालता ती आनी खंयचे वृक्ष कदंब वृक्ष तगू ताणे लील केली ते कदंब वृक्षाची आमी प्रदक्षिण घालता ती हे भक्तीचे एक लक्षण ते दाखयता ती ज्या स्थानांतून कृष्णान लील केली ताची प्रदक्षिणा करची रूढी आजिकय आसा आणि भक्तांक दिव्य अनुभूती जाता आता वृंदावन वचूं घालता वेळी आमी जरूर अगदी निश्चित रूपाने गोवर्धन परिक्रम करतात गोवर्धन पर्वत म्हळ्यार कृष्णा गेली आणि राधाराणी गेली लीला स्थळी ताजे आमी परिक्रम करता ती आणि परिक्रम करना फुडें आमकां तातूंतली ती पवित्रता आसा ती आमकां ताज्याने आमी प्रभावित जाता ती थंय म्हळ्यार गोवर्धन पर्वत मस्तींतली लीला स्थळी आसा ती ताचे पुरा दर्शन घेवचें म्हळ्यार विंगड विंगड सर्वांत मस्त स्थान आसा तातूंत राधा कुंड आणि श्याम कुंड महत्वपूर्ण आसा ती आनी बाकी मस्तींतले आसा ती स्थान आसा ती विंगड विंगड कुसुम सरोवर थंय आनी अलग अलग विंगड विंगड लीला स्थळी थंय आसा ती थंय कृष्णाने तांगेली मस्तींतली लीला केलेली गोवर्धन पर्वताची लीला स्थळी आसा म्हळ्यार गोवर्धन धारी जालेलो कृष्ण गिरीवरधारी तो दॅट इज ऑल्सो इज लीला स्थळ तो दिव्य अनुभूती जाता लीला स्थळी वचून आमी थंय तांचे जे पवित्र जे वातावरण आसा तें केन्ना आमी एब्झॉर्ब करता ती त्या वेळी आमगेली जी चेतन जी आसा ती प्रभावित जाता आनी भक्तींतून वृद्धी जाता हें आमी उडास घेवंक सारकें आसा रूप गोस्वामी म्हणटा ती खरें सांगता जाल्यार कोण वृंदावनांतून वता ताका तत्क्षण कृष्ण विरहाचो अनुभव जाता म्हळ्यार जे थंय खंय खंय वता ती थंय थंय कृष्ण थंय आसा ताजी अनुभूती येता आनी अनुभूती येना फुडें अरे आज कृष्ण आमच्या सांगात ना ते विरहाचे भावन सुद्दां येता सो सायमल्टेनियसली वी गेट प्लेजर आमकां सुख आनंद मेळटा आनंदाची प्रचिती मेळटा जाल्यार आज
कृष्णा संगत ना त्या विरह सुद्धा ताची अनुभूती येता. म्हणून रूप गोस्वामी म्हणतात ती खरें सांगता जाल्यार कोण वृंदावनाक वता ताका तत्क्षण कृष्ण विरहाचो अनुभव जाता. आता निर्विशेषवादी तत्वज्ञानी जे मिस्टिक योगीज आसा ते सुद्धा भक्तीचे प्रदर्शन करतात जाल्यार तांकां सर्वोच्च भगवंतागेलें अस्तित्वांतूं विलीन जावचें आसता. दे वॉन्ट टू बिकम वन विथ गॉड. किंवा तांकां मोक्ष प्राप्तीचे इच्छा आसता तरी भक्तींतलो तांकां रस आसना. So they want to either become one with Brahman or they want to attain liberation, but they are not interested in serving the Supreme Lord. Bhakti tanchantu tag gunasana. तरी रूप गोस्वामी म्हणतात की कृष्णा प्रती प्रेम भक्ती जी शुद्ध भक्त प्रदर्शित करतात ती ते कर्मी गल्या हृदयांतून केन्नाय विकसित जायना. कल्याक म्हळ्यार तांकां मात्र मुक्ती जाय आसता. कोण असले स्थळांक मुक्ती प्राप्त करचे खातीर लिबरेशना खातीर जावन वता ती तांकां हृदयांतून भक्ती स्फुरीत जायना. भक्ती हे सगळ्या पलीकडे जावन आसा. इट इज बियॉन्ड ऑल दिस. सो दॅट डिवोशन, एक्स्टसी ऑफ डिवोशन दे डू नॉट एक्सपिरियन्स अशी श्रील रूप गोस्वामी म्हणतात. रूप गोस्वामी अनेक महत्वपूर्ण वाक्य म्हणतात ते म्हळ्यार खंयची व्यक्तीक केवल मुक्ती जाय आसता आणि निर्विशेष ब्रह्मज्योतीन तूं विलीन जावचें आसा ताका कृष्णा बद्दल आसक्ती किंवा भक्ती साध्य जायना. इट विल नेवर हॅपन. दोज हू आर इंटरेस्टेड इन लिबरेशन और दोज आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग वन विथ तांकां भक्ती केन्नाय ताची उत्पन्न जायना तांकां हृदयांत. आणि एक गोमटे वाक्य म्हणतात ती रूप गोस्वामी कृष्ण प्रेम भक्ती जी आसा ताका निपून दवरता. म्हळ्यार ही हायड्स दी लव ऑफ गॉडेड from those people who are interested only in liberation or becoming one with God. तांतल्या न्हू कृष्ण ते निप्पोन दवरता. जे साधा म्हळ्यार गांवढळ लोकांचो जी भक्ती आसा ती भक्ती तांकां केन्नाय उपलब्ध जायना. म्हळ्यार दे आर आफ्टर लिबरेशन और दे आर आफ्टर बिकमिंग वन विथ ब्रह्मा. त्यामुळे तांकां प्रेम भक्ती निप्पून दवरता. तरी सामान्य भक्तांक सुद्धा कृष्णा बद्दल आसक्ती आसताच म्हणून सांगू जायना. तरी कोणागेलें हृदय कर्म आणि कर्माची प्रतिक्रियेने दूषित आसता आणि कोण मनाचे अनुमानांतून शिरकून पडता. मेंटल स्पेक्युलेशन अशें आसतलें. कृष्ण म्हळ्यार अशें आसतलें आनी ते म्हळ्यार अमृताचें तें तशें आसतलें. म्हळ्यार भक्तीचे लवलेश सुद्दां नासतना खंयचे एक विशया बद्दल मस्तीतले तर्क वितर्क मनांतून मस्तीतले उद्वेग हाडून घेवचे ताच्याने केन्नाय भक्ती विकसीत जायना अशी रूप गोस्वामी म्हणतात. मेंटल स्पेक्युलेशन ताका भक्ती केन्ना उपलब्ध जायना. अशी मस्त तथाकथित भक्त आसा ते कृत्रिम रितीने कृष्णलीलांचे विचार मनांतून हाडतात. म्हळ्यार तांकां म्हणतात ताका जे साधे असतात ते कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सिंपल फॉर द सिंपल पीपल म्हणतात ते. तरी कृष्णा बद्दल हृदयांतून प्रेम असचे हे एक साधे मनुष्यक जे जमता ते हे मेंटल इंटलेक्च्युअल तांकां हे मेळना. अशी मस्त तथाकथित भक्त आसा ती ते एक पंता कृत्रिम रितीने
कृष्ण लिलांचे विचार मनात हाडतात. ते सांगतात ती प्रोक्लेम करतात ती की कृष्ण मला की बालका रूपांत येऊन म्हाका केन्नाय दर्शन दिता. खरी भक्ती ना हृदयांत जाल्यार बाह्यतः दे पुट ऑन की कृष्ण कृष्ण गेले संपर्क रिलेटेड. राधा राणी आणि कृष्ण केन्ना येऊन म्हाका दर्शन दिता ती अशी प्रोक्लेम करतले आसा ती. हे ह्यांच्यान तूं म्हळ्यार जेन्युइन भक्ती आसनाची शो बॉटल डिवोशन ताका तांचे बद्दल रूप गोस्वामी सांगता आसा ती. तरी ही जाल्यार खंयच्या मनुष्याक हृदयान तूं भगवंता बद्दल खरी भक्ती जावन आसा ताका हे सगळे धूर्त भक्तांगल बद्दल इमिजिएटली ताका कोण कळटा की अशें आसा तो तशें आसा म्हणून. जाल्यार एक एक म्हणटा रूप गोस्वामी म्हणटा ती की भगवंता बद्दल आसक्तीचे ढोंग करतल्यांक सुद्दां कोण ढोंग करता असत की आम शुद्ध भक्त आसा म्हणून इज पुटिंग ऑन ए शो ताजेर सुद्दां जर कृष्ण कृपा जरी झाली तरी तागेलें जीवन सफल जावचें साध्य आसा. एक म्हळ्यार प्रोक्लेमिंग थिंग्स विच आर नॉट हॅपनिंग इन युअर लायफ जाल्यार अशें जे ढोंग करता आसा ते की मला राधा राणी आणि कृष्ण आयली स्वप्न आयली ताणें हें केलें कोणाक म्हळ्यार पूजा लाभ प्रतिश्ठा मेळोवंच खातीर ह्या प्रकारे जे कोण चर्चा करता ती असले लोकांक सुद्दां जरी भगवंताक कृपा जाली तर तागेलें जीवन सुद्दां सफल जाता. तरी गोस्वामी सांगता आसा ती हातूं की नकली आसक्तीचे दोन प्रकार आसात ती. एक म्हळ्यार छाया आसक्ती, दुसरी म्हळ्यार परा आसक्ती. ताचे बद्दल थोडे समजून घेवया. जो व्यक्ती भक्तीचे नियामक सिद्धांत म्हणजे रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्साचे पालन करनासतना नकली आसक्ती दाखयता ताका छाया आसक्ती म्हणटात. कोण म्हणटा कृष्ण राधा आयले स्वप्न येतात केन्ना येता ती केन्ना दर्शन जाता म्हाका दॅट इज दे आर छाया आसक्ती ताका छाया आसक्ती म्हणटात. एखाद वेळा भोगांतू आसक्ती अथवा मुक्तींतू आसक्त मनुष्याक सौभाग्यवश जावन शुद्ध भक्तागले हरिनाम जप करतल्यांगले संग प्राप्त जाता. अशें केन्ना जाता त्या वेळी तागेले छाया भक्तीन थावन पराभक्तीन तागेले ट्रान्झिशन जावचे शक्यता आसा म्हणून श्री रूप गोस्वामी सांगता. म्हळ्यार छाया म्हळ्यार आर्टिफिशियल एंड वेर परा म्हळ्यार जेन्युइन भक्ती तरी तें ट्रान्झिशन शक्य आसा म्हणून. छाया आसक्ती आणि परा आसक्ती शुद्ध भक्तागले संघाने ना जाल्यार वृंदावन किंवा जगन्नाथपुरी मथुरा असले पवित्र स्थानांत राबून थंय हे तीर्थस्थानांत राबून तातूंत हे छाया आसक्ती जी आसा ती परा आसक्तींतून ताजे बदलाव जावचे शक्यता आसा. जाल्यार हाचो निष्कर्ष म्हळ्यार आध्यात्मिक आसक्ती किंवा भक्ती इतली शक्तिशाली आसा की एक सामान्य मनुष्य सुद्दां संसिद्धी ताका प्राप्त करूं जाता अशी रूप गोस्वामी म्हणटा. जाल्यार दिव्य आसक्तीचो उपहार शुद्ध भक्तागले पर्याप्त आशीर्वादा शिवाय मेळना. जरी आमकां शुद्ध भक्तागले आशीर्वाद प्राप्त जाता तरी आमी भक्तींतून मुखारी वचयता एडवान्समेंट करीत अशें म्हणटात. ज्या प्रमाणे शुद्ध भक्तागले आशीर्वादांची आसक्ती निर्माण करूं जाता त्याच प्रमाणे शुद्ध भक्तांगले चरण कमलां प्रती अपराध
अपराधांनी प्रेमभक्ती विनष्ट जाता. तरी आम्हाला सौभाग्याने जरी आमकां प्रेमभक्ती थोडीशी आमकां मेळ्ळी, जाण उद्भव जालो, जाल्यार जोपर्यंत आम्ही अपराध करना ती तोपर्यंत आम्ही ते प्रेमभक्ती ताचे आनंद आम्ही मेळ्ळो वयलो. जाल्यार केन्ना आमच्या हातान अपराध जाता ती भक्तां प्रती, तर ती प्रेमभक्ती जी आसा टोटली विनश्यती, कंप्लिटली विनश्ट जाता. ते म्हळ्यार छाया आसक्ती आणि पर आसक्तीचो तो दीव जो आसा तो मावळता. सो देरफॉर वी हॅव टू बी व्हेरी व्हेरी केअरफुल नॉट टू अपराध कोरणे. अपराध जर गंभीर जाले तरी आम्ही आमगेली जी भगवंता बद्दल आसक्ती आसा ती शून्य सुद्धा जावच्या फाव आसा. त्यामुळे ती आम्ही काळजी बाळगता की आमकां तातूंत अपराध जावं नये. रूप गोस्वामी आमकां कॉशन करता, वॉर्निंग दिता ती की जरी कोणाक मोक्षाचे सिद्धांतांतूं रुची आसा, ब्रह्मज्योती अस्तित्वांतूं विलीन जावची प्रवृत्ती आसा, तागेलो जो आनंद आसा तो सावकाश सावकाश शनै शनै जो आहे तो कमी जावचे सुरू जाता. तरी आणि ह्या प्रकारे तागेले जी भक्तींचे जे एडवान्समेंट आसा ते कमी जाता. त्यामुळे ती आमी केन्नाय हे आमी ते आमकां भक्तांक गेले संग जाय, जे शुद्ध भक्त आसा ती तांगेलो संग आमकां जावंका. म्हळ्यार ते आमकां मार्गदर्शन करता की हे तूं जे करता आसा ते बरोबर न्हय म्हणून. गिव अस प्रॉपर गायडन्स. तरी ह्या प्रकारे आमकां ब्रह्मना सांगा ती एक जावचे. ही जी प्रवृत्ती आसा ती प्रवृत्ती आमकां सोडका, ती आमी सोडका. अद्वैतवादी जी आसा ती ते लेखता ती की सर्वोच्च भगवंतांतूं आणि आपणांतूं कसलोय अंतर ना. बिकमिंग वन विथ गॉड, म्हणजे देर इज नो डिफरन्स बिटवीन मी अँड गॉड. हे ना मनात प्रवृत्ती जाता मनुष्याकडे, ती आम्ही अवॉइड करता. म्हणजे संक्षिप्तांतूं रूप गोस्वामी म्हणटा ती की कोणाक प्रवृत्ती ही आसा की तो लेखता की आत्मपुजा आणि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंतागेली पुजा तांतकले अंतर ना. सो आय वर्शिप माय सेल्फ, आय एम वन विथ गॉड, ही प्रवृत्ती वायट आसा, चुकता. तातूंत एक रूप गोस्वामी उदाहरण दिता ती की एक पंथा नवीन आयलेलो भक्तू मस्त उत्साहाने कीर्तन आणि नृत्यांत भाग घेता आसता. म्हणून आमकां दिसता वी बिकम व्हेरी मच इम्प्रेस. जाल्यार रूप गोस्वामी सांगता आसा ती जाल्यार तागेलो आंतरीक भाव आसता हांवची सर्वोच्च भगवंत लागीं एक जाला म्हणून. He wants to be such a person who dances ecstatically, enthusiastically. नृत्य करता आम सगळं पळोवन अरे वा कसलें म्हणून. जाल्यार तागेलें मन अंतकल आसा ते तो भाव म्हळ्यार he wants to become one with Krishna. So therefore भक्ती जे आसा अत्यंत कोमल आसा. Something very delicate which we have to preserve very nicely, very wonderfully. एक उदाहरण लक्षांत येता. आमगेले षड गोस्वामी पैकी एक गोस्वामी नाव आसा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जे तपन मिश्रा गेले चैतन्य महाप्रभू परम भक्त जावन आशिल्लो. तागेलो चल्लो ही बिकेम वन ऑफ द षड गोस्वामीज, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी. तरी ते वाराणसी थावन when he wanted to come to meet चैतन्य महाप्रभू मेळूक जगन्नाथपुरी येवच्याक प्रयत्न करता आशिल्लो. तरी तावळी हो एक
भक्त राम भक्त जो असो तो राम भक्त रामदास नाव असतं. तो रामदास जो असो तो रघुनाथ भट गोस्वामीला म्हणतात की हांव तुमच्या संघात येता. आणि तो रघुनाथ भट गोस्वामी निरंतर सेवा करतालो. बॅग उबारचे विंगड विंगड अलग विंगड विंगड नमनाचे सेवा करत आशिल्ले. आणि त्यामी ती तो अत्यंत ताजेरी व्हेरी हॅपी विथ दॅट पर्सन. आणि ते दोघ जण प्रवास करता 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 अंततः जगन्नाथपुरी येऊन पावले. आणि जगन्नाथपुरी येना पुढे गंभीरांतू चैतन्य महाप्रभू मेळूक दोघ जण वचूं गेले. म्हणजे रघुनाथ भट गोस्वामी आणि तो तांगल कंपॅनियन तागेलें नाव रामदास म्हणून निरंतर रामागेलें नाव घेतालो. तरी त्या दोघ जाण वचून चैतन्य महाप्रभू मेळ्ळे. तर चैतन्य महाप्रभूने रघुनाथ भट गोस्वामीक अत्यंत प्रेमाने आलिंगन दिलें. मस्तीतले म्हळ्यार gave him lot of attention and love. जाल्यार तो दुसरो जो सांगात आशिल्लो राम भक्त ताचे बद्दल ताणें तितली आस्था दाखयली. थोड्या समयानंतर ताणें विचारले रघुनाथ भट गोस्वामीने चैतन्य महाप्रभू विचारले तो हो जो असो 24 तास रामागेलें नाव घेता तो भोव बरो भक्त असो. चैतन्य महाप्रभून सांगलें तो भगवान रामागेलें नाव घेता बरें चीज व्हेरी नायस. बट तागेलें हृदयांत तो ही वॉन्ट्स टू बिकम वन विथ राम. सो ही हा जो भाव आसा दॅट इज कंप्लिटली एडवर्स भक्तीक विरुद्ध जावन आसा. त्यामुळे ते हांव तालागी मस्त म्हळ्यार एसोसिएशन आय डीड नॉट गिव हिम माय एसोसिएशन फॉर दॅट रिजन. ताणें सुदारका म्हणून. तर ह्या प्रमाणे आम्ही मस्तपंता प्रभावित जाता ती कोणाक पळोवन बरो बघतो. बट आमकां होत अशें ना की कल की भितर कल तागेलें चल्ल्या म्हणून. जाल्यार जे एडवान्स डिवोटीज लायक चैतन्य महाप्रभू उदार पुरुषोत्तम भगवान तांकां इमिजिएटली कळटा. तर तांणी रघुनाथ भट गोस्वामी सांगलें की तो रामागेलें नाव घेत खंय जाल्यार ही वॉन्ट्स टू बिकम वन विथ राम. हें तांकां कळ्ळें. चैतन्य महाप्रभू कळटा आमच्या लोकांक कळना. तर त्यामुळे ती आमी इजिली इन्फ्लुएन्स जातात. हाजो निष्कर्ष होच की भक्ती सेवेन तूं निरंतर प्रगती जर करची आसा आमकां तरी आमकां शुद्ध भक्तागेलें संग करता. साधू संग सर्व शास्त्र पळय नव मात्र साधू संग सर्व सिद्धी होय. तरी तो निष्कर्ष होच आसा कंपिलान. आम्ही हे समजूंक की एक पंता आमी मंदिरांत सुद्दां आमी 30 वर्स जावन आतां 30 वर्स जावन आसा जाल्यार एक पंता थोडे भक्त एक काल आयलेले असतात ती किंवा एक महिन्या पयले आयले असतात ती ते इतले भक्तीन तूं प्रगती करता ती की ते पळोवन आश्चर्य जाता. कौतुक दिसता मनांत आश्चर्य जाता की त्यांनी कशी प्रगती कशी केली. ती कशी प्रगती करता असं. तरी त्यावेळी आम्ही लेखा की ह्या व्यक्तीचेरी कृष्णागाली अहेतुकी कृप असं तर मीच जाऊन तो प्रगती करतो असं. आम्ही वर्सगटले येत असत कितकी मंदिराक जाल्यार आमच्यान आनीक ते अनडिवायडेड अटेन्शन भगवंताक दिवची ती शक्ती आमच्यान आजिके ना. भगवंतागेली कृप असल्यार आमी ते कोरेद. अनन्य भक्ती म्हणतात ताका कोरेद. तो एक व्यक्ती पूर्णतया भौतिक सुखांत न्हू विरक्त जाता आणि भगवत भक्तीन तूं प्रफुल्लित असता जाल्यार तागेल भक्तिमय सेवेन तूं दोष दिसतात आमकां. दोष दिसता ती ताजे बद्दल आमी मनांत लेखता ती
जाता आम्ही निर्णायक वृत्ती घेतात. वी स्टार्ट जजिंग दॅट पर्सन. तरी हांगा रूप गोस्वामी म्हणतात की वी शुड नॉट जज एनीबडी. आमकां ती योग्यता आमच्यान ना, कोणाक जज करची ती योग्यता आमच्यान तूं निश्चित रुपाने ना. आम्ही स्वतः बद्दल विचार करूं आम्ही कशी प्रगती करूं आणि संत महात्मा संगाती आम्ही संघ करूं, तांतल्यान शिकेद तांगले पदकमला सेवा करून जाल्यार कोणाक जज करचे जजमेंटल जावचे ते करूं म्हणून. आणि भगवंत म्हणता की एक एक पंथा त्या भक्तांत आमकां सगळे बरे गुण दिसतात जाल्यार थोडे दोषय दिसतात. तर आम्ही ताज्या वेल्याने त्या भक्ताक जज करणे. वी शुड नॉट जज. आणि भगवद्गीतेन तू कृष्ण म्हणतात अपिचेत सुदुराचारो भजते मा मनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सहा. जरी कोण जघन्यतम कर्म सुद्धा करता जाल्यार निरंतर मगर भक्तीन तू रत अस ताका साध म्हणूच लेक्का कल्याक म्हळ्यार तो तागेल्या संकल्पान तू दृढ जावन असो. तर एक एक पंत आम्ही म्हणतात की बाकी सगळं बरं असं भक्त बट दोष असं. सो ह्या प्रकारे आम्ही कोणा खंयचे भक्ता बद्दल मनान तू अभिप्राय हाडणे. वी शुड नॉट जज एनीबडी. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फीचर. आम्ही ही प्रवृत्ती आमच्या सगळ्यांतून आसता. ती प्रवृत्ती भक्तीक अनुकूल जावन ना. त्यामुळे ती प्रवृत्ती आमच्यात असू नये. आणि ते कृष्ण म्हणतात अपिचेत सुदुराचारो भजते मा मनने. मग अनन्य भक्ती करत असत तर त्याच्यात थोड्या केलं तरी दुराचार त्याच्या करतात. तर वी शुड नॉट क्रिटिसाइज सच एन इंडिव्हिज्युअल. श्रील प्रभुपाद तात्पर्यान म्हणतात की एक एक पंथा कृष्ण भावनाभूतांतून रथ जावन आशिल्लो व्यक्ती सामाजिक ना जाल्यार राजनीतिक दृष्टीने निंदनीय कार्य करता. ह्या प्रकार क्षणिक पतनामिती तो अयोग्य म्हणून जायना. शास्त्रांतून भागवतांतून म्हळ्या की जरी एखादी व्यक्ती पतीत जाता जाल्यार भगवंतागेल दिव्य सेवेंतून संलग्न आस तागेल्या हृदयांतू वास करतलो भगवंत ताका शुद्ध करता आणि तागेल्या निंदनीय कार्या खातीर ताका क्षमाय करता. तर आम्ही कोण जज करतले. सो हे इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल आमकां रूप गोस्वामी ह्या अध्यायांतून शिकयतात. भौतिक कल्मश प्रबल आसती की भगवंतागेले सेवेंतून संलग्न आशिल्लो योगी कल्मशांतून शिरकता. इवन though we are engaged in devotional service, we start becoming judgmental. तर त्यात कृष्ण भावनामृत इतलं शक्तिशाली असं जाल्यार तिके हाजी मेद जावन आमकां दुःख जाता. तो भक्ती योग निरंतर आमकां सफल करचे आसल्यार सो वी शूड लर्न दॅट. यू शूड अंडरस्टँड की कोण जरी भक्तीन तूं मेकिंग ट्रेमेंडस स्ट्राइड्स मुखार वता ताजेरी भगवंतागेली अहेतुकी कृपा आसा. त्यामी ते जावन तो मुखार वतलो. तो 2 वर्सां पूर्व मग आयला आमी 30 वर्स 2 आसा जाल्यार आमी आशिल्ले कडेन तो मुखार वचलो ना अशी मनान तूं हाडणे. आणि अशी लेखा की त्या मनशाचेर अहेतुकी कृपा आसा भगवंतागेली त्यामीच जावन तो एडवान्समेंट जाल्या. आणि कोणान तूं जर चूक आसा तरी तो बाकी सगळी तूं गोमट रितीन करता आसा. ही एक जे उणीव आसता जंतू हा एक दोष आसा. तो दोष सुद्दां भगवंत ताची काळजी घेतलो. थोड्या काळाने तो दोष सुद्दां वतल सोडून ताका अशी आमी ताजी लेखा. आणि अंततः एक उदाहरण दिता ती रूप गोस्वामी की पूर्ण चंद्रांतून थोडे डाग दिसता ती पॉक मार्क्स दिसता ती जाल्यार पुनवेन तूं पसरलेल्या प्रकाशाक प्रतिबंध घालू जायना. बिकॉज ऑफ दोज पॉक मार्क्स मून लायट
इज नॉट एफेक्टेड, इट इज देअर. तशीच भक्तिमय सेवेंतू एक एक सासमा इतलो मस्टर्ड सीला इतलो दोशाक दोष म्हणू जायना. कृष्णाक प्रती आमगेली आसक्ती प्रेम दिव्य आनंद जावन आस आणि खंयचेय भौतिक दोषाचो आभासू परिणामकारक जायना. सो जस्ट बिकॉज देर आर सम पॉप मार्क्स ऑन द मून अशें आमी लेखना की चंद्रप्रकाश मेळचो ना जगाक ना, चंद्रप्रकाश मेळटा जगाक. तशीच एक भक्तान एक पंत आमकां एक कसले तरी दोष दिसू फाव आसा, तर तो दोष आसा तो टेम्पररी आसा, ताजी काळजी जी आहे भगवंतूच घेतलो. आमी कोण ताका जज करतले ते आमी जज कोरनाय कोणाक. वी शुड नॉट बी जजमेंटल इन एनालायझिंग एनीबडीज फॉल्ट्स. तशें कोरनाय आमी. अशी रूप गोस्वामी आमकां हातूंत बोध करता आसा ती. ह्या प्रकारे म्हाका कितलें साध्य जालें तितलें हे हातूंतल्यान शिकचे प्रयत्न केले. एक पंत आमच्या तुमची दोष असता ती तेमी जावन महान रूप गोस्वामी चैतन्य मनोभिष्टम कळतलं रूप गोस्वामी असले महान गोस्वामीला जावन आमी कल शिकता ते हातूंतल्यान आमकां वाचूं मेळटा जाल्यार ते आमी जिवन हाडूंक आमकां भोव कश्ट जाता. ते ह्या हाजेरी ह्या नोटाचेरी हांव म्हगेलें प्रवचन समाप्त करता. कोणाक कसले प्रश्न टिका टिप्पणी असल्यार तुमी कोर येता. मस्त वेळ गेलो म्हणून म्हाका दिसता, म्हाका कळ्ळी कशी वेळ गेलो म्हणून. तरी ताजे बद्दल क्षम मागता. म्हाका जे दिसलें ते आमी ते सांगून शेअर केलें. हरे कृष्ण. His Grace Dr. Vrshbhanu Prabhuji ki jai. His Holiness Radhanath Swami Maharaj ki jai. Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. Prabhuji अति सुंदर जावनो Nectar of Devotion Srila Rupa Goswami तंगेले तुम्ही परीक्षित महाराज आले, भरत आले, बिल्वमंगल ठाकुर, कृष्ण कर्णामृताचे चैतन्य महाप्रभु. ते पूरा हे पुस्तक असं मगल कले ओरिजिनल ना आमको अशीला छान सांगलाय. मगल कले नवीन मगल कॉन्ट्रीब्युशन ना आमको. ऑल दीज आर एग्जांपल्स साइटेड बाय रूप गोस्वामी. त्यांचे आमचे काही इलॅबोरेट केले कितल्यांचे. हरे कृष्ण. प्रभुजी आमशीची तुम्ही सांगता असताना माझे प्रयत्न करता आशिल्लो जाल्यार म्हाका मना कसले वचन जाल्यार तुम्ही कोंकणी नेटलेले सुंदर जावन सांगताना अति तीव्र जावन आमगेले मनान तूं त्या शुद्धीकरणान तुमगेले शुद्ध मुखारविंदात वरून सांगताना आमकां मस्त नमुनेरी आनंद आणि आमगेले भक्ती तुमगेले त्या भक्तीन आमकां मस्त सफलता मेळलेली आसा, प्रेरण मेळलेलें आसा. आयच्या सेशनान तूं कोणाकय कसले प्रश्न आसता म्हणजे जाल्यार निमगो येता प्रभुजी लेगीत. कोणाय प्रश्न निमगोच फुडें हांव एक प्रश्न निमगोच प्रभुजी. प्रभुजी आमकां एक मेन पॉइंट हांव पळयलेलो कसं म्हणलेली मुक्ती विशय पळयलेलो आशिल्लें. आमी मुक्तीन तो अदर देन डिवोशनल सर्विसाची मुक्ती कॅटेगरीन ताची सायुज्य सारष्टी म्हणाल पूरा मुक्ती ते पूरा डीन हे केला शिला रूपा गोस्वामीना. एंडान तुम्ही एक्सप्लेनेशन दिलेला तो त्या पूरा डीन हे करून त्याची शुद्ध भक्ती डिवोशनल सर्विस खातीर मात्र इम्पॉर्टन्स दिलेलो आसा. त्या पॉइंट ऑफ व्यू आणि तो ऍक्च्युअली आम्ही कसं मना करून घेवका की त्या शुद्ध भक्तीच मात्र इम्पॉर्टन्स घेऊन बाकीची मुक्तीच पुरा टोटली आम्ही मत अवॉइड करता म्हणून निमगे येता सांग. अदर फॉर मुक्तीचं टोटली अवॉइड करता म्हणाला इवन फॉर अंडरस्टँडिंग पर्पस. भुक्ती मुक्ती सिद्धी कामी सकल अशांत. सगळं कोण मुक्ती खातर आणि सगळं एस्पायर करता ती सांगाल जीवन अंतू शांती ना सकल अशांत. कृष्ण भक्त मात्र शांत ताका जावचे जाता. बिकॉज ही इज नॉट एस्पायरिंग एनीथिंग, ही जस्ट वॉन्ट्स सर्विस. फक्त सेवा करची असता. देर इज नो एस्पिरेशन फॉर एनीथिंग हायर एनी अदर थिंग. थंय शांती मेळना, सकले अशांत म्हणतात. कृष्ण भक्त ताका कले
he has no aspiration, and therefore he is shanta, therefore he is happy. तशी मुक्ती खातर एस्पायर करनासतना फक्त भक्ती खातर आम्ही एस्पायर करता अशी निष्कर्ष घेवं. Should think that we should not aspire for liberation or anything. We simply want to be the servant. Gopi Bhartur Padakamalayoho Dasa Dasanu Das. That is Chaitanya Mahaprabhu's stand. Tam Geved. Ami Shikked Sanchlatana. And we should try to develop that consciousness. ती चेतना आमगेले हृदयांत हाडूंक आमी प्रयत्न करूया. Thank you very much, Prabhuji. कोणाक कसले प्रश्न आसात? हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हाँ, एक प्रश्न विचारू आहे. हाँ जरूर. कौन? हाँ, अमला सीता देवीदासी. मेरे एक सांगतो प्रश्न आशिल्ले. तुम्ही धामा वच्ची बद्दल सांगता आशिल्ले की लीलास्थलीची विंगड लीलास्थली वचून देवाले स्मरण करका म्हणून म्हणलें. आता लीलास्थली केन्ना वच्ची उरता ते अशी बी आयकून येता आसा की साधू संघ उरका म्हणून आमचितले जावन वच्चे ना एसोसिएशन उरका डिवोटीसाल एसोसिएशन उरल्यारी ते स्थलीच महत्व आमी चड डेप्थान घेवचे जाता म्हणून. But I'm suppose Harshichi, instead of going to any sightseeing or any winged जागेवरची बदलाका धाम यात्रा कोण घेऊन आमचितले का आमी दर्शन कोण येल्यारी is it equally important or म्हळ्यारी will it suffice अश म्हणून विचारता आसा की every time आमकां डिवोटी असोसिएशन उरका. डिवोटी असोसिएशन प्राप्त करचें अनमोल आसा. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तें जर जायना तरी आमी तुमी म्हणले वरी वी कॅन एसोसिएट विथ दी प्लेस बाय रिडींग अबाउट इट. वाचून पुस्तकांत वाचून किंवा कोणे भक्ताला आयकून वी कॅन एसोसिएट विथ दॅट प्लेस. दॅट इज पॉसिबल. देर इज ऑलवेज गुड बेटर बेस्ट. बेस्ट is to go to the holy place and associate with devotees there. But then we can settle for. At every niyam करता की every कार्तिकांत at least एक पंता कोणी वृंदावनावच का म्हणून तो आम्ही शेक आम्ही फॅमिलीने नियम केलेला असा. मात्र थॉट पंता कसं जाता की आमकां आमगेले हांगाच लोकल असोसिएशन आले हे थंय मेळना म्हणून आपण थंय वतना आपण एक पंता विंगड डिवोटीस असोसिएशन मेळटा पण थॉट पंता आमकां वी गेट सेपरेटेड. तेन्ना आमी आमगेल कसं थिंकिंग कशी उरका थंय आमी धामांत वचून धाम यात्रा आपुणी करतात तशी म्हणून उरका की इन विच वे शुड वी टेक इट. धाम आवच बोलता वळी थंय सुद्दां वी शुड एसोसिएट विथ डिवोटीज. थंय तुवें शुद्ध भक्ता गेले आमकां जरी सानिध्य मेळ्ळ्यारी तें सानिध्य आमी ताचो फायदो आमी घेवंक अशीच थंय गेल्यार आनी मेळना म्हणून उरना पण अशी गुर्त आशिल्ली आनी गुर्त नाशिल्ली म्हणून उरता न्हय. No, but even going to a holy place, we associate with the holy place. The winged lila jezalati. We can associate with any sadhu, not necessarily only ISKCON, any other sadhu also. But we should associate with sadhus, do some service, seva करतात. सेवा केल्यारी ताजेने आमकां आनंद प्राप्त जाता. अशी चीज वचूं गेली म्हळ्यार रिसेंटली राधानाथ स्वामी महाराजांनी सुद्दां मतपण सांगलें. रिसेंटली विश्वरूप प्रभू गेले क्लासीस आयकले. तो म्हणाले की चेतन आमगेले कला आसा. आमी वृंदावनांत आसून सुद्दां आमी मुंबयची चेतना कॅरी फॉरवर्ड करतात. आणि एक पंथा मुंबईंत आसून सुद्दां आमकां वृंदावन चेतना साध्य आसा. म्हणजे बाय थिंकिंग अबाउट वृंदावन वी कॅन गेट इन टू दॅट कॉन्शियसनेस. अँड समटायम्स वी आर इन वृंदावन but we are in Bombaya consciousness. So चेतन कले आसा ते महत्वपूर्ण आसा. तर असले पवित्र स्थानाचेर वचूंक वळी आमी we can associate with the deities, we can associate with devotees and derive full joy out of it. Not
necessarily only to get joy, just derive spiritual benefit from it. आम्ही प्राप्त करूया. थंय वचून संघ जर मेळ्ळ्यार अति उत्तम. मेळ्ळी विंगड विंगड विलासस्थळी वचून ताजे थंयचे महत्व आम्ही दुसऱ्या हातांसून शिकून घेवया आनी तातूंतल्यान सुद्दां आमकां बेनिफिट मेळटा. Prabhuji, आणि एक सांगचे क्वेश्चन अबाउट दिस लीलास्थली ओनली. थोड पता आम्ही वताची तेन्ना आमकां थंयचे ते लोकल पंडा उरता पळय तांगेर सो अपशब्द आयकुचे मेळटा. म्हळ्यार इफ वी इग्नोर देम दे आर लायक काइंड ऑफ नॉट I shouldn't use the word curse, but like they bad mouth or कसल्याची अशी उलयता की डिस्टर्बिंग जाता. तेन्ना तसले लोकांक कशी हँडल करचे. आमगेल भाव तांक हर्ट करचे उरना. वी वॉन्ट टू इग्नोर देम बट तांणी अशी पुरा वायट वायट उरता तुमगेल हांगा यात्रा सफल जालना आनी अशी पुरा नेगेटिव्ह वर्ड्स यूज करताची. तेन्ना तसल आमी इफ वी इग्नोर देम देन दे यूज. And खास करून 84 खंबा गोकुल असल जाग्यार गेल्यार तर असल पंडा एकदम मागशी लागून उरताची. So how to tackle such people, like when we are in mood of bhakti, how to ignore and at the same time do not get disturbed? मुख्य म्हळ्यार आमी जर यात्रेच्यान वता तरी आमी भक्तां सांगत वचका. एकल्यांनी वचूं जाल्यार किंवा एक दोग जाणांनी वचूं जाल्यार पांडाज येवन चड डिस्टर्ब करचे चान्सेस आसता. यू शूड बी विथ डिवोटीज. एकल्याने यात्रा करूंक केन्ना प्रयत्न एक दोग जाणांनी मेळून यात्रा करूंक प्रयत्न करणे. इट विल नॉट बी अ यात्रा, इट विल बी अ विजीट. सो वी शूड नॉट एज फार एज पॉसिबल. आनी ते पांडा जे आसता ते तांगेले उदरनिर्वाह खातीर जी तांगेली वृत्ती आसा ती वृत्ती त्यांनी स्वीकारल्या आनी त्या प्रमाणे ते तांगेले ते चलता ती. बट आमी अशी विचार करता की हे जे पांडा जी सांगता आसा ती they are telling us for their benefit, not for our benefit. आमी तितले म्हळ्यार विवेक बुद्धी आमकां देवान दिल्या. ते विवेक बुद्धीच्या आधाराने वी शूड एनालायज दॅट दिस इज नॉट स्पिरिच्युअल, दिस इज कर्मकांड. हे तितले एनालिसीस करची योग्यता आमच्या प्रभुपदा तुका आमी ती निश्चित रूपाने आसा. प्रभुपाद इज सो व्हेरी क्लियर इन इज तात्पर्य की खंयचे कर्मकांड हांत बसता आनी खंयचे आध्यात्मिक हांत बसता ते तितले जजमेंट आमच्यान येता. तरी पांडांनी कले म्हळ्ळे तिके आमी ताचे वी शूड निग्लेक्ट और इग्नोर दॅट एज फार एज पॉसिबल. धामांत उरून तांणी तशी म्हणटा न्ही आमी म्हळ्यार वर्सा एक पंथा किंवा दोन पंथा वचे तेन्ना केन्ना तांगेल वर्ड्स आयकताची देन वी लायक फील की आमगेल धाम यात्रा सफल जाली की ना अशी म्हूण फिलींग येता. तुमी सांगिल्ल्या भायर वी हॅव टू निग्लेक्ट. बरोबर. इवन ग्रुपांत आमी वतना बी तांणी मागशी लागून लागताची आनी म्हणता उरताची. I understand what you mean. They chase after you, they run after you and they chase you. But as far as possible, we remain away and we don't judge them also because they belong to that particular area and they तांगले काय म्हणतात ते उदरनिर्वाह खातीर ते जे करतात ते करतात. तांचे बद्दल सुद्दां आमी जजमेंटल जावंक म्हणना. As far as possible, we should remain away from such people. And even if due to various reasons ते आयले आमचो संपर्क जालो तर ते कल म्हणतात ते आयकून घेवचे आनी ते ताजेर हांव एक्ट करता म्हणना. वी शुड डोंट हॅव टू एक्ट ऑन दॅट. वी कॅन जस्ट हियर वॉट दे आर सेइंग and neglect and walk away. Thanks Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. And Konkani question as well. Yes. कोणाला प्रश्न स्वीकारले? कोणाले ना की म्हण प्रभुजी असं. नो प्रॉब्लेम. मस्त मस्त धन्यवाद आनी प्रभुजी केन्नाय आमकां अशी अनुग्रह करता मुखार संजय हे सेशन्स आमकां कोंकणी भाशेन तू प्रवचन करचें म्हळ्यार एक
टेन्शन शे येता कशी बशी उलयता हांव बट जाल्यार थँक यू व्हेरी मच प्रभूजी तुमगेले दिली त्या बद्दल आभार आसा. तुमगेले ब्लेसिंग्स मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. तुमगेले परमिशनरी मुखार सुयत्वा तुमगेले परमिशनर हांव अनाउन्समेंट सांगची वा प्रभूजी. अनाउन्समेंट्साचे विशय सांगची वा. सॉरी म्हाका कळ्ळी प्रभूजी हांव अनाउन्समेंट बगे सांगता आसा म्हण आयचे नेक्स्ट ह्या वारा प्रोग्रामाचे अनाउन्समेंट्स. या हरे कृष्णा. नेक्टर ऑफ डिवोशन सेशन्स कंटिन्यू जाता आसा बुधवार आनी फ्रायडे. बुधवारा हिज ग्रेस विजय गोविंद प्रभुजी करता आसाची. फ्रायडे हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी करता आसाची. ताका पूरा सगळ्यांनी येवका अटेंड कोरका म्हणून मागून घेता आसा. 21 थर्सडे वैष्णव भजन नाईट अंतू हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन जाता आसा. ताका सगळ्यांनी भाग घेवका म्हणून मागून घेता आसा. सॅटरडे हिज ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजी सेशन आसा डिलिव्हरन्स ऑफ मुचुकुंदा ताजे बगेंतू. आणि संडे संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा. पंच श्लोक दिल्लेले आसा. तेची मस्त जणाला पार्टिसिपेशन अंतू एक्सपेक्ट करता आसाची. आणि काही थोडे स्लॉट्स आसकी म्हणून माया माताजी लेगी ना म्हणजे भारती पै माताजी लेगी विद्या पै माताजी कॉन्टॅक्ट करूं येता तंत कोणाक इंट्रस्ट आस म्हणजे लेगी नरसिंह प्रणाम सांगून आयच्या सेशनाक आमी विराम दिवया. नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकशिपो रक्षः तो नरसिंहा परतो नरसिंहा ततो यस्तोयामि ततो नरसिंहा. वाहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा वाहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमति शरणं प्रपदे तव कर कमलवरे नखां अद्भुत शृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज. भक्ति विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय. भक्त श्री प्रह्लाद महाराज की जय. His Grace Vrshbhanu Prabhuji ki jai. His Divine Grace Srila Prabhupada ki jai. Pancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta koti vaishnavrinda ki jai. His Divine Grace Srila Prabhupada ki जय. हरे कृष्णा प्रभुजी तुम्ही परमिशन राहायची सेशन विराम देते सब वाइंड अप करता प्रभुजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरि बोल प्रभुजी. हरि बोल. मगल दंडवत नमस्कार. All exalted devotees, I'm getting your darshan. Very, very grateful. Hare Krishna. So, take your leave, Prabhuji. Can I take your leave? Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna.